तसेच अमाता चंद्रभागेच्या गाठी डाव मांडला पालखी चंद्रभागेच्या काठी डाव मांडला संताचा मेळ गोपाळाचा डाव मांडला संताचा मेळ गोपाळाचा डाव मांडला संत कसे राम लक्ष्मण असेच दोघे अवतरले संत कसे राम लक्ष्मण असेच दोघे अवतरले माया विठोबा गजरगडी माताचे दारो वेला या विठुता गजरगडी माताचे दारो वेला मला पंढरपूरला जायचं का जायचं विठोबाचे दर्शन घ्यायचं घ्यायचं मला पंढरपूरला जायचा ग जायचा विठोबाचे दर्शन घ्यायचं घ्यायचं मला पंढरपूरला जायचं का जायचं विठोबाचे दर्शन घ्यायचं घ्यायचं मला पंढरपूरला जायचा ग जायचा विठोबाचे दर्शन घ्यायचं घ्यायचं हातामध्ये टाळ घ्या हो खांद्यावर विणा घ्या हातामध्ये टाळ घ्या उंचावर विणा घ्या हातात पंढरीला जाऊया हातात नादात पंढरीला जाऊया विठ्ठल 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 कोणी पाहिला पाहिला माझा श्रीहरी उभा आहे तो विठेवरी कोणी पाहिला पाहिला माझा श्रीहरी उभा आहे तो विठेवरी चला रे माऊली वळवंटी जाऊनी जवळा पाहो चला रे माऊली वाळवंटी जाऊ नी जवळा पाहू हरी रे माझ्या पांडुरंगा सख्या हरे माझ्या पांडुरंगा हरी रे माझ्या पांडुरंगा माया बाबा दरुशने हरे बाबा साधकांचा माय बाबा दर्शन हरे ताबा सर्व भूती सुख रूप ज्ञानोपमा सर्वभूती सुख रूपा ज्ञानोबा माझा चालला पंढरपुरा गळा तुळशीची माळ पताका बांधून कटीला वार करी चालला पंढरपुरा वारकरी चालला पंढरपुरा वारकरी चालला पंढरपुरा जगीच्या कोणी नाही त्याला देव पावला माऊली माऊली म्हणा त्यास लागला जगीच्या कोणी नाही त्याला देव पावला ज्ञानोबा 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 माऊली तुकाराम राया माझा निरोबा राया ज्ञानोबा 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 राया माझा निरोबा राया अरे वैकुंठी हरी आला कुंडलिकाला लागो हरी वैकुंठी मुनी आला कुंडलिकाला लागो अरे वैकुंठी हरी आला कुंडलिकाला लागो हरी वैकुंठी मुनी आला कुणी भक्तनाथी अंगाणी सारे विठूचा खेळ हरी गणाच्या अंगणी साले विठूचा खेळा रिंगणाच्या अंगणी सारे विठूचा खेळ हरी गणाच्या अंगणी साले विठूचा खेळा रिंगणाच्या अंगणी जय हरी विठ्ठल जय जय विठ्ठल जय हरी विठ्ठल जय विठ्ठल जय हरी विठ्ठल जय जय विठ्ठल जय हरी विठ्ठल हरी विठ्ठल लागो ऐसे ध्यान देवा तुझ्या चिंतनाला भक्ती वासंग लागो लेला लागो येथे ध्यान देवा तुझ्या चिंतनाला देव विठुराया सावळा सावळा देव विठुराया सावळा सावळा देव विठुराया ये सावळा नारायण हरी ये रे
पयलीं हांव अभिनंदन करता आमचे अजाज ग्रुपाचो जेंच्यांनी हांव तेंचो ग्रूप पळयता आतां मुद्दाम हांव नजर मारता तेंच्या ग्रुपाचेर तेंच्या ग्रुपा भितर पयलें चडांत चड सगळे यंगस्टर्स आसा आनी आयज आमी चडशे पळयता जे यंगस्टर्स आसा ते एक्चुअली जी बॉलिवूड म्युजीक या बाकीचे आसा तेजे भितर चड डायवर्ट जाल्लेले आसा बट हांव तुमकां खरोच शाबासकी दिता तुमकां वालोर दिता कितें तुमचे असले यंग ग्रूप फुडें सरोन जी आमची संस्कृती आसा आनी स्पेशली आमची दिंडी सारको जो संस्कृती ह्या लोकांच्या मदीं घडोवन हाडपाक लागून जो तुमी फुडाकार घेतलेलो आसा आनी अशें कळपाक दिसता कितें आमच्या वास्को मदीं हो पयले फावट हो दिंडी कॉम्पिटिशन जाता आनी तेज्या लागून तुमी फुडाकार घेतल्या कारणान तुमकां खरोच शाबासकी दिता हांव कित्याक आयज आमी पळयता भरपूर लोक हांगा जमिल्लेले आसा तेजे भितर खुबशीं महिला आसा आमचे ज्येश्ठ नागरीक आसा आनी परत एकदां तुमकां शाबासकी दिता कित्याक चडशे असो नजर मारतना आमचे चडांत चड युथूय तितलेच उपस्थित आसता हांगा कित्याक ह्या दिंडी प्रोग्रामाक आमी पळयता कितें सप्तकाच्या टायमार बीन आमचे खुबसो तांकां प्रतिसाद मातसो कमी मेळटालो पण जे हिसपान आयज ह्या कॉम्पिटिशनाच्या निमतान जे सगळे यूथ हांगा येयलेले आसा खरोच हांव तुमकां सगळ्यांक शाबासकी दिता आयज जे प्रमाणे आमच्या ग्रुपान जो फुडाकार घेवन आयज जो प्रोग्राम घडोवन हाडलेलो आसा आनी हेजे जर खरें श्रेय वयता जाल्यार हांव म्हणटा कितें आमच्या मंत्री बाब श्री रमेश तवडकराक कित्याक सर तुमच्या आशिर्वादाच्या शिवाय तुमच्या सपोर्टाच्या शिवाय म्हाका दिसता हे आयज हो प्रोग्राम करपाक फुडें सरपाचें न्हू जेन्ना तुमी तांकां धीर दिलो तुमी तेन्ना तांकां सांगलो आपूण तुमच्या बरोबर आसा आनी तुमच्या सपोर्टाचेर म्हाका दिसता आयज ते फुडाकार करून आयज तेंच्यांनी हो ग्रँड सक्सेस केल्लो आसा तेज्या लागून परत एकदां तुमकां खरेंच धन्यवाद म्हणटा सर आमी जाणा तुमचें मन म्हणटा तें सारकें उक्तें तुमी सदांच लोकांक हेल्प करपाक आसा कित्याक आमी खुबशीं तुमची आयकून जाणा कितें काणकोणा ज्या हिसपान तुमी लोकांक हेल्प करता आयज तुमी स्पोर्ट्स मिनिस्टर आसा तशेंच कला आमचे आर्ट एंड कल्चराचे मिनिस्टर आसा बट ह्या मिनिस्टरांसून तुमी एकूच अशें मिनिस्टर आसतले गोंया भितर जे तुमी ओपनली लोकांक सांगता की बाबा ह्या डिपार्टमेंटासून जे जे बेनिफीट मेळटले ते तुमी घेवचे म्हणून आनी स्पेशली आमचे सगळे आमदारांक तशेंच आमचे भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांकूय तुमी सांगीत आसा कित्याक आयज स्पोर्ट्साच्या भितरूय आमकां खुबशे बेनिफीट मेळटा आर्ट एंड कल्चरानसून मेळटा त्याच प्रमाणे तुम्ही स्वतः तुमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन काणकोणा हरशी आमी सगळे जाण आयकून जाणा जी सरान थंयसर श्रद्धा म्हणून स्टार्ट केलेलें आसा लोकांक थंयसर घरां बांदून दिवपाचें काम फुडाकार घेतलेलें आसा हें सगळ्यांत मोठें काम सरान केलेलें आसा जे गरीब लोक आसा जेंचे कडेन ताकद ना घर बांदपाक अशे 60 फॅमिलीक सरान थंयसर घर बांदून दिल्लेलें आसा आता येता ते एक वर्सान फुडली 100 घरां आनी लोकांक बांदून दिवपाचें हेवूय सरान आतां प्लॅन केल्लो आसा हे खूब बरें काम सर तुमी करीत आसा आमच्या गोंया खातीर आनी त्याच प्रमाणे आयज जो दिंडी प्रोग्राम हांगा सक्सेसफूल जावपाकूय तुमचो हातभार लागलेलो आसा कित्याक आमी हे स्थानीक आमदार आमीचो सपोर्ट तांकां आसतात बट जो तुमी मेन सपोर्ट जो दिवंक जाय आसलो जो तुमी तांकां जो धीर दिलो तेजे प्रमाणे म्हाका दिसता हो आगाज ग्रूप फुडें सरोन तेंच्यांनी हो प्रोग्राम घडोवन हाडलेलो आसा आमी मुद्दाम हे कॉम्पिटिशनूय पळोवपाक हे दिंडीचेर रावतले बट आयज ही खरी दिंडी जी आमी भुरगेपणांसून आयकून जाणा कित्याक ही दिंडी म्हणटा ती आमच्या वास्कोसून स्टार्ट जाल्लेली आसा आयज ही वास्कोसून स्टार्ट जाले आयज आख्ख्या गोंया भितर फामाद जाल्लेली आसा आयज गोंयांतसून ती महाराष्ट्र कर्नाटका पर्यंत सुद्दां पावलेली आसा आनी हेंचे जर खरें श्रेय वयता जाल्यार म्हाका दिसता ते आमचे आख्खे जे सत्कार मुर्ती जे आयज सगळ्यांचो हांगा सत्कार जाल्लो आसा तेंच्यांनी हे फुडाकार घेवन आयज आमचे आख्खे वास्कोकारांचे सगळ्यांचें नांव वयर केलेलें आसा दिंडी आयज आख्खे गोंया भितर आनी महाराष्ट्र कर्नाटकान येयल्लेली आसा आनी तेजे भितर खरो श्रेय म्हणटा तो आमचो दिंडी सम्राट जेका आमी म्हणटा बाबू गडेकर कित्याक बाबू गडेकर आयज आख्खे गोंया भितरूच न्हू आख्ख्या देशा भितर म्हणटा हांव तेका तो फामाद आसा बाबू गडेकर हें नांवूच म्हळ्यार सगळ्यांक खबर आसा आनी आयज जे प्रमाणे तेणें आपले अंडर कितलेशे यंगस्टर भुरग्यांक आयज तेणें ट्रेन करून दिल्लेले आसा आनी आयज ते वयल्या वयल्या पदाचेर पावलेले आसा खरेंच आमी बाबू गडेकर तुमचो सगळ्यांच्या जितल्यांचो सत्कार जाल्लो आसा खरेंच आमी तुमचे सगळ्यांचे ऋणी आसा कित्याक तुमच्या लागून आयज वास्कोकारांचे दिंडीच्या बाबतींत खंय तरी नांव आयज आख्खे गोंया भितर जाल्लेलें आसा म्हणून त्याच प्रमाणे परत एकदां आवाज आमच्या ग्रुपाक धन्यवाद म्हणटा कित्याक तेंच्यांनी हो जो प्रोग्राम आयज बऱ्या भशेन घडोवन हाडलेलो आसा आनी असोच
देवा कडेन दामबाबा कडेन मागता तुमचेर असोच तेजो आशिर्वाद आसतलो आनी आमीय सगळे तुमच्या सपोर्टाक आसतले आनी अशीच फुडें तुमच्या ह्या आगाज द रायझींग युथाच्या भितर बरी प्रोग्राम जावचे आनी बाकीचे सोशल वर्कूय जावचे अशेंच देवा कडेन प्रार्थना करून तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटात. जय हिंद जय गोवा. म्हज्या दोन उतरांनीच कितें आमकां सगळ्यांक दिंडी पळोवपाची सगळ्यांक हें आयला. सगळ्यात पयलीं हांव आगास ह्या ग्रुपाक तांचें अभिनंदन करता. कोण तरी उलयता आसतना सांगलें की आमचो पयलोच व्हडलो प्रोग्राम म्हणून. म्हाका दिसता आगाजान हाज्या पयलीं प्रोग्राम भरपूर केल्ले आसा आनी तुमचें नांवूय आज हांगाच न्ही वास्को न्ही जाल्यार गोंयभर तुमी एक बरो ग्रूप आनी बरो एक पगड म्हणून सगळ्याक ख्याती तुमची आसा. आनी आज जे तुमी केलां म्हाका दिसता खूब तोखणाय करपा सारकें आसा. आज पुराय वास्कोक तुमी एक भक्तीमय वातावरणान तुमी आज रंगोवन दिलें. ताज्या खातीर तुमच्या सगळ्यांचें अभिनंदन करता की खंय तरी तुमचो हो व्हडलो प्रोग्राम खंय तरी संस्कृती आनी आमचें दायज आमचें टिकोवपा खातीर आशिल्लें आनी ताज्या खातीर आगाज स्पोर्ट्स ह्या यूथ रायझींग यूथ हांकां हांव तांचें देव बरें करूं म्हणटा की वास्को भितर असो मोठो उपक्रम तांणी घेतलो. दिंडी म्हणलें की आमकां याद जाता बाबू गडेकराची आनी आषाढी एकादशी वचपी आमची वारकरी संप्रदायाची. आमी भक्ती करता आसतना आमी खूब मार्गांनी करता. कोण पांयां पडटा, कोण ध्यानस्थ जावन करता, कोण नाचून करता आनी नाचून करता ती दिंडी मागीर ताकाच एक भक्तिभावान जी नाचता ताकाच खंय तरी दिंडी म्हणटा. आनी आयच्या ह्या जगान म्हाका दिसता दिंडी आमकां खूब कितें शिकोवन वता. ही कित्या खातीर स्टार्ट जाल्ली, कशी स्टार्ट जाल्ली हे वेगळी गोश्ट आसा, पूण आयच्या ह्या समाजा भितर आज दिंडी आमकां खूब कितें शिकोवन वता. आमकां खूब कितें व्हॅल्यूज शिकोवन वता. आमकां एकठांय रावपाक शिकयता, आमकां बॉन्डिंग करपाक शिकयता, आमकां भेदभाव करता आसतना सगळ्यांक एका बरोबर भावपा खातीर दिंडी घालपा खातीर आमकां प्रोत्साहन करता. आनी त्या खातीर म्हाका दिसता दिंडी आमकां ताचे खूब म्हत्वाची आसा. आज आमी खूब फास्ट पेस्ड म्हणजे खूब फास्ट लायफान आमी जगतात. फक्त धांवत आसता आमी म्हणजे तुमी सकाळीं फुडें उठून हें म्हजेंच सांगना हांव. प्रत्येक कुटुंबान प्रत्येक मनीस आज सकाळीं फुडें उठलो की तो धांवता, तो 7 पर्यंत धांवत आसता. दिंडी हो एक माध्यम आसा आमकां थंडावपाचो, आमकां भक्तीन लीन करपाचो, आमकां देवा कडेन एक संवाद सादपाचो एक मोठी हें आसा. आनी ताच्या खातीर म्हाका दिसता आज जेन्ना हे यूथ आमी पळयतात की दिंडीच्या माध्यमांतसून आपली भक्ती दाखोवपाचो जो प्रयत्न ते करतात म्हाका दिसता आज खूब तोखणाय करपा सारको आसा. आज जेन्ना सगळे कडेन आमी दिंडी पळयतात तेन्ना ह्या युथा भितर खूब उत्साह म्हणजे इतलो उत्साह की आज आगाजाक एक असलें कॉम्पिटिशनूच घेवचें पडलें. तांचो उत्साह खंय तरी प्रदर्शन करपाचो, आपली दिंडी कशी बरी जावंक शकता ताजें प्रदर्शन करपाचें. आनी ताच्या खातीर तुमची जितली तोखणाय करता तितली कमी. अशेंच तुमचे कार्यक्रम बरे जायत वचचे. होच न्ही हाज्याकून व्हडलो म्हाका दिसता ह्या हाज्या फुडल्या वर्सा हाजें मोठें स्वरूप जातलें हाजे बद्दल म्हाका कसलोच दुबाव दिसना. फक्त इतलोच रिक्वेस्ट की मातशें बेगीन स्टार्ट करचें जाणे करून सगळ्या लोकांकूय ताचो आस्वाद घेवपाक मेळचो. आनी तुमकां परत एकदा शुभेच्छा दिता आसतना अशेंच कार्यक्रम आमच्या वास्को भितर तुमी घडोवन हाडचे अशें म्हणटा. रामकृष्ण हरी. अभिनंदन करता वास्को ह्या शहरान तुम्ही हो बरो कार्यक्रम घडोवन हाडल्या बद्दल. जो दिंडी उत्सव हांव पळयता समुदाय खूब जमलेले आसा आनी उत्साहान वाट पळयता केन्ना कार्यक्रम सुरू जाता काय म्हणून. चड काय उलोवपाचें ना कित्याक टायमाचें बंधन आसतलें, टायम लेट जावंक शकता. पूण खरें सांगचें म्हटल्यार 13 वर्सां जालीं तुमी आगाज ग्रूप त्या निमतान तुमी हो कार्यक्रम घडोवन हाडलेलो आसा. 13 वर्सां खंयचोय गट सांबाळून दवरपाक व्हेरी डिफिकल्ट. पूण तुमी तो युनायटेड बरे भुरगे आहा, तुमी सगळे जाण बरे भशेन युनायटेड आसा म्हणून आयज पासून 13 वर्सां चल्लेलो आसा. जाल्यार तुमी म्हटलां की कंटिन्युअस एक कार्यक्रम कोण बंद करप ना. हांव दिंडी उत्सव म्हाका दिसता देव दामोदर सप्ताक हांगा 8 पार जाता आनी 8य पार खंयचो तरी दिंडी करीत हांगा देवा कडेन येता, देव दामोदरा कडेन येता. आमच्या वास्कोसून पयलींसून परंपरा आहा ही दिंडीची. बाबू सारको आमच्या आख्ख्या देशभरान नांव गाजयला आमच्या मुरगांव तालुक्याचो बाबू गडेकर दिंडीचो एक मास्टर म्हणून. आनी आमकां खंय गर्व फील जाता आनी तेंचो तुमी उगडास करून त्यांच्या निमतान तुम्ही हांगा दिंडी स्पर्धा घेतल्या आनी तेचो सत्कार केल्या बद्दल हांव तुमच्या मनानसून देव बरें करूं म्हणटा आनी मागीर तुमचो सगळे देव बरें. वास्कोच्या भावना भयणारो आजच्या ह्या समारंभाक हांगा उपस्थित जावपाक खूब आनंद जाता. इतल्या खातीर
की तरुणाची एक धडपड जे या संस्थेचे सगळे नायक असतात रिमा असतात सगळ्यांनी ज्या तरी कितें तरी वेगळें करपाचें आणि ते सुद्दां आमच्या संस्कृतीक आमच्या कल्चराक धरून त्यामुळे स्वाभाविकपणे आता गोविंद सरान सांगलें की मडगांवचे कार्यक्रम सोडून हांव हांगा आयलो त्या खातीरच ह्या सगळ्या भुरग्यांचें अभिनंदन करपाक ह्या भुरग्यांक शाबासकी दिवपाक जाय कारण ज्या तरेन तांणी 13 वर्सां ही संस्था चलयली आणि 13 वर्सां भितर सगळ्या युथाक एक संघटीत दवरपाचो प्रयत्न केलो आणि तातूंतल्यान अशा वेगवेगळ्या एक्टिविटी करत तातूंत फक्त कल्चर प्रोटेक्ट केले तेच न्ही एक लिडरशीप जी आसा ती एस्टाब्लीश करपाचो दृश्टीन प्रयत्न केलो म्हणून तांचे खरें आमी अभिनंदन करपाक जाय. हांव एक गजाल सदांच मानता ती म्हणजे की आमी संस्कृतीची कास जर आमी सोडली आसत जर जायत एखाद्या मनशान सोडली एखाद्या गांवांत सोडली एखाद्या राज्यांत सोडली जर जायत जाल्यार ताजो रास म्हणटा तो शेवट जो थरलेलो आसता अशें आमी पुस्तकांत वाचलें वता. आनी ह्या सगळ्या गोश्टीची जाणीव जी आसा आमकां लक्षांत येता की आमची गोंयांत सादारणशे 450 वर्सां पुर्तुगेजांनी राजवट केली आणि त्या काळाक सुद्दां आमची संस्कृती आमची परंपरा आमची धालो फुगड्यो किंवा आमचे दिंडी आसा न्ही हें सोंपोवपाक पोर्तुगीज शकले ना. आनी अशाय काळा भितर तागेलें व्हडलें अप्रूप म्हणटा तें म्हाका दिसता की हालींच म्हाका दिसता 1-2 वेळाचेर म्हाका मंगळूर वचपाची संदी मेळ्ळी. गोंयचे लोक जे मंगळूर वचून स्थायीक जाले थंय वचपाची संदी मेळ्ळी आणि लागीं 7 लाख पेक्षा लोक जे आसा न्ही केरळाक आमचे गोंयचे स्थायीक जाले आसा थंय वचपाची संदी मेळ्ळी. आणि असोच प्रकारचा कार्यक्रम म्हणजे गोंयची संस्कृतीशी निगडीत जे आसा न्ही कार्यक्रम जे आसा न्ही ती मोठ्या दबाज्यान ताणें केले आणि ताणें आख्यायिका सांगले की आमी आमची संस्कृती परंपरा आमचे देवस्थान आसा सांगोवपा खातीर आसा न्ही की गोंयच्यान आमी केरळ आयले गोंयच्यान मंगळूर आयले गोंयच्यान मागीर अप टू रामनगर पर्यंत आयले आणि ह्या खऱ्या लोकांनी म्हणजे कसल्याच प्रकारची तमा न बाळगिता म्हणजे आपली संस्कृती परंपरा ताचें रक्षण करपाक जाय इतल्या खातीर जे आसा न्ही की ते लोक अशा तरेन तांणी की आमची संस्कृती सांबाळपाची खूब मोठें योगदान दिल्लें आसा. आज म्हाका दिसता की दिंडी सुद्दां जी आसा म्हणजे आमी विठ्ठल रखुमाई हो गरिबाचो देव म्हणलो वता आनी त्यामुळे म्हाका दिसता जो अत्यंत सर्वसामान्य मनीस आसा वा दिंडीक जो आसा न्ही तो पंढरपूर वता आनी त्या वेळाचेर आमी दर वर्सा करता आनी आमचे जे लोक आसा काणकोणांतल्यान सुद्दां जे लोक जाता तांकां वचून मेळप बाकी सगळे गजाली करता आनी त्या वेळार भक्ती भाव जो आसा न्ही अत्यंत सामान्यांतल्या सामान्य मनीस तातूंतल्यान एक गांवांतली युनिटी ती एस्टाब्लीश करपाचो आमचे प्रयत्न करता आनी त्यामुळेच म्हाका दिसता की आज हळूहळू दिंडीक जे आसा तें म्हत्व येवपाक लागलें आसा. दिंडी की ज्या तरेन आमी पंढरपुराक आमी दिंडीचें स्वरुपाक पळयता आनी तातूंत एक भक्ती भावाचें समाधान जे रूप आसा तें रूपपाची आवश्यकता आसा. त्यामुळे म्हाका दिसता ज्या सन्मान त्यांच्या जो आमी केला की ताणें तांची ख्याती आसा ती खूब व्हडली आसा आनी ताणें ही अशी तरेची दिंडी केली की 30 वर्सां परंपरा ती ताणें सांबाळलेली आसा आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान अखंडपणे ते प्रयत्न केल्ले आसा आनी ते आज नवीन पिढये समोर आमी केलेले आसा. त्यामुळे की आज खरें ह्या ग्रुपाचें कौतुक करप तितलें थोडें आसा कारण नवीन जनरेशन आयली जाल्यारच ते फुडें वतले ती करपाची एक खात्री म्हणजे सगळ्या जाणट्या भितर लोकांनी ह्या सगळ्यांक दिल्ली आसा. त्यामुळे हांव परत एकदा तुमच्या सगळ्यांचे हांव शाबासकी दिता आनी हें करता आसतना की अनेक गजाली सांगल्यो सांगलें की आर्ट एंड कल्चर खात्याच्या माध्यमांतल्यान किंवा स्पोर्ट्स खात्याच्या माध्यमांतल्यान म्हजें म्हणणें आसा की अशा तरेचे एक्टिविटी तरुणांनी करच्यो आनी म्हाका दिसता की हांगा आमचे आनी जे ग्रूप आसत जातात की तांकां सामक्या वेगवेगळ्या प्रकारचे एक्टिविटी करच्यो त्या खातीर की सरकार जे आसा न्ही की ज्या तरेन हांगा स्पेशल ग्रांट ज्या स्कुलींतल्यान ते हांगा आर्थीक मदत करपाची तरतूद आसा त्यामुळे जास्तीत जास्त एक्टिविटीज आमी करतले आनी त्यामुळे ताचो फायदो आमकां सगळ्यांक आसा राजकीय आसा सामाजीक आसा लिडरशीप डेवलप जावपाचें जें आसा त्यामुळे हांव सगळ्यांना मागता तरुणांनी ह्यो सगळ्यो एक्टिविटी करपाची आवश्यकता आसा आनी जे तरुण करतले ताका 100% तांकां अशा प्रकारची आर्थीक जी मदत जी आसा ती सगळ्यांक मेळटली. त्यामुळे परत एक हांगा उपस्थित जे लोक आसात आमी सगळे ह्या दिंडीचो आस्वाद घेवपा खातीर आमी घुमले आसात तुमचे सगळ्यांचे आमच्या डोळे घेनासतना खुशी जाल्लो आसा. त्यामुळे तुमचें आमी कौतुक करता की ते मोठ्या संख्येन लोक जमले आसा किंवा भक्ती भाव ते आमच्या समाजामध्ये
रुजून करपाक किंवा वाडोवपाचें म्हणजे प्रयत्न केल्या आनी समाजामध्ये एक समतोल वातावरण जे आसा आनी समतोल दवरपाचें म्हणजे प्रयत्न केल्या त्यामुळे सगळ्यांचे आपल्या ग्रुपाच्या समतोल सगळ्यांचे प्रतिज्ञा रजू करून गावात तुम्ही करू शकतो बेटा देव बरें करूं. श्रीफळ आणि आमचे सन्मानपत्र हे आम्ही ताका दितात आगाती रायझिंग ऑफ यूथ संस्थे कडल्यान. कारण एकूच आसा की आमी दिंडी म्हणटकूच गोंया भितरल्यान आमी नांव गाजयत आसात आणि आयज आमी सगळ्यांक ह्या कर्नाटकान म्हणनाकात महाराष्ट्रान म्हणनाकात आख्ख्या भारत देशभर अशे दिंडीचे आमचे नांव मुखार व्हेलेले आसा. जायत्यो सिडी जायत्यो ताणें प्रकाशीत केलेल्या आणि जेन्ना जेन्ना खबर आसा की वास्को ही गोयच्या वारकरी संप्रदायाची जी दिंडी आसा ती चिखली पंचायतीचो सरपंच चिकोळणा पंचायत संकल्प बाब तांच्या खातीर जोरदार ताळयो जावनी. चिकोळणा ग्रामपंचायतीचे सरपंच कलाकार जो दिंडी उत्सव समस्त गोंयांत साजरो करता अशा बाबू गडे